टुरिझम ट्रॅव्हल मार्टाच्या नावान फॉरेन भोवण्यो आणि स्कॅमा चल्ल्यात म्हणून विजयान विधानसभेन बॉम्ब घालो. ताणे ट्रॅव्हल मार्टातल्या प्रदर्शनांचे पुरावे मागले. विष्णू म्हणटा टुरिझमात फक्त पैसे पळयनाकात, गोयची लोककला संस्कृती सांबाळात टुरिस्ट येतले. गोंयान विभक्त कुटुंबां जाल्ल्यान आत्महत्या वाडल्यात म्हणून हुस्को उक्तावन ताणे कावन्सिलिंग बोर्ड नेमपाची सुचोवणी केली. पैशांची अडचणी आसूनय सरकारान बायलां, भुरगीं, जाणटे नेणट्यांक दिल्ले उतर राखले. टुरिझमात केला ते जंकेट स्कॅमाचे न्ही. टुरिस्ट 12.5% वाडले म्हणून मंत्री परुळेकरान जाप दिली. आता जे तुम्ही बाहेर वतात थंय कितें करतात काय ना हाजेर व्हिडिओ आमकां ऑडिओ विज्युअल एविडन्स करा मरे. Why don't you give this assurance? These junkets are a fraud. I will continue saying fraud. म्हाका दिसता ऑनरेबल मेंबराक खबर ना की सरकारान अनाउन्स केला, कॅबिनेटान चर्चा करूनच अनाउन्स केल्या की जो पर्यंत सारकी क्लियर कट पॉलिसी भायर वचपाच्या संदर्भान हाज्या फुडें जायना तो पर्यंत कोणाकूच भायर फॉरेनाक वचपाक परवानगी आमी दिवचे ना. स्पीकर सर, तो कितें सांगता पळय ताजी दखल जरूर घेता. म्हणजे हाज्या फुडें खर्च जर खंयचो कोणी करता जाल्यार ताजें कंप्लीट एक्झामिनेशन करपाक आमी प्री ऑडिटींग किंवा खर्चान भितर कितें आसा तें पळोवया. देर इज नो प्रॉब्लेम ऑन दॅट. की करतलो जर तूं जाल्यार 2007 पासून 2014 पर्यंत टोटल सगळें आसा ताजें हांव ऑडिट करता. कुटुंबाच्यो सामुहीक आत्महत्या जावपाचें प्रमाण हें वाडलेलें आहा. ही प्रमाण वाडटात तेजें कारण म्हणजे आमची एकत्र कुटुंब वेवस्था आतां विभक्त जावपाक लागल्या. महिला आणि बाल कल्याण खात्याक आणि माननीय मंत्र्यांक माझी सूचना आसा की तुम्ही कॉन्स्टिट्यूट करात, एक काउन्सिलिंग बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करात. टुरिझमच्या बद्दल आमचे आज मेरेन जर कितें चुकलां आसत, आमचो अप्रोच चुकला. डोंट लुक एट इट ओनली एज अ बिझनेस. टुरिझम इज नॉट ओनली अ बिझनेस. तुम्ही केरळा वचून पळयात, तुम्ही राजस्थान वचून पळयात, तुम्ही भारताच्या कितल्या राज्यांनी फॉर दॅट मॅटर श्रीनगर तुम्ही वचून पळयात. थंय टुरिझम हो फक्त बिझनेस म्हणून पळयनात, टुरिझम हो कल्चर म्हणून पळयतात. सरकारी पैशाचेर केल्ली उधळपट्टी जी आमच्या विजय बाबान तकलेन घेवन रावला, पूण दुसऱ्या वाटेन तेजो अर्थ असोय आसा की जंकेट हेजो अर्थ स्वीट डीश. जे स्वीट डीश आमी दही आनी साखर घालून तयार करता आनी खाता, तेकाय जंकेट म्हणटा. म्हाका दिसता स्पीकर सर तेंच्यांनी जर हे जर आपले जर अर्थ घेतलेलो जाल्यार दुधान साखर म्हणून येताली आमच्या. हे आधार पैसे तुम्ही तुमच्या बॉल्सांतले दिता काय गव्हर्मेंटचे दिता? ऑफकोर्स गव्हर्मेंटाच्या. पण हे तुमचो फोटो कित्याक? आधारचेर जे आधार तुम्ही आधार गृह आधार दितात काय ना, तुमचो फोटो आहा आणि सीएमाचो फोटो लायला. अशें करूं नाकात. फोटो घालतकच संख्या वाडली एप्लिकेशनाची ना. गेल्या वर्साचो आंकडो 2013 साला डोमेस्टीक टुरिस्ट 26,29,151 आणि इंटरनॅशनल जे आमी फॉरेन टुरिस्ट म्हणटा हे फॉरेन टुरिस्ट स्पीकर सर 4,92,322 म्हणजे साधारणशे 31,21,473. ओवरऑल ग्रोथ ऑफ टुरिझम 12.47%. पश्चिम घाटाचेर गोयचे परिस्थितीचो रिपोर्ट जानेर 31 म्हणल्यार सरकार केंद्राक दितलो. उपरांत राज्यांची पश्चिम घाटाचेर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाबरोबर बसका जातली म्हूण पर्यावरण मंत्री अलिनान सांगला. कस्तुरीरंगन रिपोर्टान गोंयकारांक जमनीचो आनी समाजीक गरजेचो विचार जाल्लो ना. तो रिपोर्ट सरकाराक मान्य ना हे केंद्रान मान्य केला. मोपा पश्चिम घाटान आशिल्ल्यान गाडगीळ रिपोर्टाचेर सरकाराची भूमिका कितें काय म्हूण विजयान प्रस्न काडिल्लो. अलिना म्हणटा गाडगीळ आनी कस्तुरीरंगन रिपोर्टांत मोपाचो उल्लेखूच ना. Speaker sir, the issue here is the Western Ghats, which is the hottest biodiversity hotspot. The concern is whether the government has any interest in the Western Ghats. Now, what precautions and safeguards are you taking as an environment minister to protect the environment and biodiversity of this area which comes within the Western Ghats as part of your biodiversity board? Speaker sir, the Professor Madhav Gadgil report as well as the Dr. Kasturi Rangan report do not mention Mopa airport at all.
nor do they speak about the land required for the airport. My question is whether the state government will be firm in the protection of the interests of the people of Goa and keep the opposition to a side. The Dr. Kasturi Rangan report has not taken into consideration the land constraints of the state as well as the social needs of the people in the state. The state government is of the opinion that the report totally ignores the land constraints. The state government has pointed out various lacunae in the report and informed the MOEF that the recommendations contained in the report are not acceptable. And MOEF has accepted and given all the states involved an opportunity to carry out demarcation on ground reality. And the state government has asked for time right up to the 31st of January 2015 when the proposal will be placed before MOEF. ऑक्टोबर म्हणल्यार गोंयांतले मायनिंग चालू जातले म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाक उतर दिला. 15 सप्टेंबरा पयलीं मायनिंग लिजा रिन्यू करतले आनी त्या उपरांत म्हयन्या भितर केंद्र सरकारा कडल्यान पर्यावरण दाखले मेळटले अशें मुख्यमंत्र्यान खंय फ्रंटाचे शिष्टमंडळाक सांगलां. फ्रंटाचे शिष्टमंडळ बिरेस्तारा मुख्यमंत्र्याक मंत्रालयान वचून मेळ्ळें. गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचे एक शिष्टमंडळ बिरेस्तारा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक मेळ्ळें. गोंयांतले मायनिंग बेगोबेग सुरू करचे अशी मागणी ह्या शिष्टमंडळान केली. कामगारांचे हेर प्रस्नूय कामगार फुडाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्या मुखार मांडले. सीएमान आमकां बरोच वेळ दिलो आनी ताणें सगळें आयकलें आनी आमकां अश्युरन्स दिल्लो आसा की सप्टेंबर एंड ऑक्टोबरा भितर मायनिंग चालू जातलें आनी मायनिंग चालू जातलें अशें की जे सगळे कितें कायदे रुल्स रेग्युलेशन्स सगळे सारके पाळून लोकांचें हित पळोवन गोंयचें हित पळोवन गोंयकारांचें हित पळोवन पर्यावरणाचें हित पळोवन रुल्स रेग्युलेशन सगळे मांडून दवरून ते मायनिंग चालू जातलें. 15 सप्टेंबर मेरेन मायनिंग लिजांचे नूतनीकरण करतले अशें उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिलें. Today he said that 15th of September he is going to renew all the lease agreement which are with him, where he has taken already the fees. The second assurance he has given that after renewal within a month's time he will see that EC clearance are done by the central. EC clearances जो central government कडेन आसा त्यो EC clearances बेगींतल्या बेगीन चालू जावपाक जाय अशें आमी गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक सांगलां. कित्याक हांगा गोंयांतल्यान परमिशनां मेळ्ळी मायनिंग पॉलिसी जाली लीज अलॉटमेंट जालें जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यानूय आमकां कॉपरेशन जाय की EC जायना जाल्यार मायनिंग चालू जावच्यो ना. सो ऑल दीस वी हॅव ब्रॉट टू द नोटीस ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. घेऊया एक विराम.